मुरगांव तालुक्याचे मुख्य प्रश्न आसा कोळशाचो प्रश्न. येदो व्हडलो संपन्न अशी मतदारसंघ, हांगा बंदर आसा आनी हो बंदर जेन्ना पळय आसता तेन्ना विकासाक येदो व्हडली चालना मेळटा. पूण ती चालना सुसंगत पद्दतीन म्हणजे स्वयंपोशक पद्दतीन जावपाची गरज आसता. मुरगांवां लोकांक त्रास जाता कोळशाचो. ज्या पद्दतीन कोळसो हांगा हाडटात किंवा आमचे पळय जो खनीज पळय आसा ते हांगा ज्या पद्दतीन येता ताजें प्रदूशण हें स्वाभावीक. रेल्वे आसा, रेल्वेचें प्रदूशण जाता. पूण लोकांनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आमी सदां म्हणटात, सरकाराक एक भान आसपा जाय आनी तें भान की विकास जाय, आर्थीक विकास जायच, पूण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हो सामको म्हत्वाचो. मुरगांव मतदारसंघातल्या सडा भागान आमी उबे आसात. आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट. येदो व्हडलो कोलाची हाताळणी, एक सबंद हो जो वाठार, सबंद कोळशान भरला, कोळशेची राख सगळे कडेन आमकां दिसता. आनी मुरगांव मतदारसंघ वास्को ह्या दोनी कडेन, आनी इतले हांव मुरगांव हे दोनूय मतदारसंघ म्हणला आमी दाबोळे आयल्यात. दाबोळे वचून आयल्यात, थंय बी मुख्य प्रश्न आसा तो कोल ट्रान्सपोर्ट. लोकांक कोळसो नाका. ह्या दोनूय मतदारसंघान आमी जंय जंय गेल्यात झाडांचेर, घरांचेर, घराच्या भितरल्या वस्तूंचेर इतली सामकी कोळशाची दाट थर दाटिल्ले आसात की लोक म्हणटात की हो कोळसो तांच्या जिविताक सामको प्राणघातक ठरूं येता. ही म्हाका दिसता हो एक सामको एक सरकार कशे तरेन चलता, सरकारान कशे तरेन चलूं जायना हाजी एक सामकी गंभीर अशी देख आमी पळयतात. वास्को फाटलीं 10 वर्सां एक मुवमेंट अगेन्स्ट कोल चलता. लोक रस्त्यार आयल्यात, लोक करंदाय करतात, लोक आरोग्याचे प्रश्न मुखार करतात. पूण सरकाराक ताजे संदर्भात जे कितें करपा जाय, संशोधन करून सोदून काडपा जाय. अशे तरेची कोळशाची दुयेंसां कितें आसात ह्या वास्को मुरगांव शहरान, अशे तरेची दुयेंसां कितल्या प्रमाणात पातळ्ळ्यात ही म्हाका दिसता एक गंभीर गजाल. पूण खंयचेय सरकार येवं ह्या कोळशा कडेन आडनदर करीतच आसा. इतल्या खातीर आडनदर करता कारण येद्यो व्हडल्यो कंपनी तातूंत घुसपल्यात, केंद्र सरकार घुसपलां आनी सरकाराचो आर्थीक विकासाचो जो कितें नमुनो आसा तो हो. अशे तरेन एक गोंय सामकें आमचें सुपुल्लें गोंय, पर्यावरणाचे नदरेन संवेदनशील, हांगा निसर्गाक सैमाक खूब म्हत्व आसा. अशें आसतना लेगीत सरकार गोंयान भितर कोळसो, आनी हो कोळसो गोंयान वापरनात. सामकी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ती, हो कोळसो हांगच्यान फकत एक ट्रान्झीट, हांगच्यान फकत तो रेल्वेच्या गाडयांनी भरून तो सामकें आमच्या पश्चिम घाटांतल्यान तो मुखार वता, कर्नाटकान वता. ही म्हाका दिसता एक फक्त ट्रान्सपोर्टा खातीर. आनी इतलेंच न्ही तर अशे तरेची एक आतां एक शक्यता व्यक्त करतात की ह्यो ज्यो व्हडल्यो कंपनी आसात ते गोंयान आनीकय ल्हान ल्हान पोर्ट विकसीत करून थंयच्यानूय अशे तरेचो कोळसो आयात करपाक सुरवात करतली. तो हांगच्यान फकत कर्नाटकान किंवा शेजारच्या राज्यांत वतलो. म्हाका दिसता ही एक गंभीर गजाल. ह्या वेंचणुकेन ह्या अशे तरेच्या गंभीर प्रश्नाचे पडसाद पडूंक शकतात. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, पयलींच सरकाराच्या विरोधान एक असंतोश आमकां दिसती पडटा. तातूंत हो असंतोश, हो राग लोक व्यक्त करतले काय कितें, ही एक गजाल सामकी पळोवपा सारकी हे वेंचणुकेन आसतली. मुरगांवां कोळशाचें प्रदूशण हो मुख्य प्रश्न आसाच. ताचे संदर्भात राज्य सरकारूय वेगवेगळ्यो जापो दिता. पूण लोकांक खबर आसा बंदरान मोठ्या प्रमाणाचेर कोळसो येता आनी हांगच्यान तो कोळसो फकत भायर वचपा खातीर वास्कोचो, मुरगांवचो वापर जातलो अशे तरेची जी टिका जाता ताका राज्य सरकार योग्य जाप दिवंक शकले ना. आमी मुरगांव मतदारसंघान आसात. आमचे बरोबर आसात मिलिंद बाब नायक जे BJPचे उमेदवार आसात. मिलिंद बाब, कशें जाल्लो प्रचार? आतां हांव हावस टू हावस प्रचार करून येयला आनी म्हाका 9 वॉर्ड लागता, तातूंतले ऑलमोस्ट 8 वॉर्ड कंप्लीट जाला आनी एक 5 दीस उरला इलेक्शनाक. आनी सडा भागांतले सगळे 6 वॉर्ड कंप्लीट जायत येयला. आयज आफ्टरनून आफ्टर लंच चालू करतलो आनी आयच्या दिसाक ते सोंपतले काबारांतले. बायणा सायडीन 1 वॉर्ड उरला.
प्रचार चालू आहा, खूप संख्येन लोक आमच्या वांगडा भोंवता. कोविड असल्या कारण ती थोडी संख्या कमी दिसता, पण उत्सुकता आणि एक लोकांचे वातावरण जर पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक परत एकदा बऱ्या मताधिकारान जिखून दितले अशें अंदाज येता. दिसता की फक्त हो मतदारसंघ न्ही पण भायरूय तुमकां दिसता की गोंयभर गोंयभर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार येवपाक जाय अशें सगळ्यांचें मत आहा. आमच्या मतदारसंघात बारीक मिटिंगेक जेन्ना आमी विचारता लोक म्हणटा तेंचो एक अशें ओवरऑल लोकांकय कळटा न्ही कितें चल्लां, म्हाजो कोंट्री खंय आहा, पणज्या. तुमच्या मतदारसंघान प्रश्न कितें आहा अजुनूय? आमच्या मतदारसंघात 39 प्रोजेक्ट गेल्या 10 वर्सांनी जाले, असो प्रश्नच काय उरूंक ना. फक्त एक हॉस्पिटल ते नेक्स्ट टर्माक करता म्हटलं हांवें. त्याच्या भायर आनी म्हाज्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंटाचो एकय विशय ना. हांव फक्त सांगता म्हणून न्हय, तुमी केन्ना एक फावट मारून पळोवची जेणे करून तुमकां प्रत्यक्षात दिसतलें 39 मेजर प्रोजेक्ट्स इन मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी इज अ बिग अचिवमेंट अशें लोक म्हणटा. आनी एक्चुअली जाला, सायटी रेडी आहा, इन्क्लुडींग स्विमींग पूल, 3 क्रिमेटोरियम, 3 ग्राउंड, 3-4 स्कूल, एक न्यू स्कूल, 2 रिनोवेशन स्कुलाचे, अंडरग्राउंड केबलिंग, सबस्टेशन, अंडरग्राउंड म्हणजे उदकाचे प्रॉब्लम म्हणजे बऱ्यापैकी सुटावो काडला. आमकां रिजर्वयर आहा 7-8 रिजर्वर, जेणे करून आमकां 3 दीस उदक सुद्दां पावोंक ना जाल्यार स्टोरींग कॅपेसिटी. अशें 39चे लिस्ट आहा जे ऑलरेडी लास्ट 10 वर्साच्या काळान हांवें कंप्लीट केला. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी असल्या कारणाने शक्य जाला. आणि तसेच गोंयांत सुद्दां BJPन बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंट केला म्हणून लोक परत भारतीय जनता पार्टीकडे आसतले. म्हजे बरोबर आसा संकल्प आमोणकार. ह्या आमोणकार ह्या वेळेक एक खरी झूज दिता, कारण ह्या वेळार एक वेगळे तरेचें वातावरण सबंद गोंय बरं आसा अशें आमकां आतां कळटा आनी आमकां तें जाणवता. आयज जेन्ना आमी कॅम्पेनींग करता, लोकांच्या दारांनी भोंवता, लोकां कडेन चर्चा करता, लोकां कडेन उलयता, जाल्यार लोकांनी सारके ठामपणे मनान थांबलेले आसा की हे फावटी आमकां ह्या सरकाराक घरा धाडपाक जाय. हे जे आमदार ते कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा, जे 15 वर्सां जाली आमदार म्हणून आसा, ते आमदाराक घरा धाडुया म्हणून हे लोकांनी डिसायड केलेले आसा. आमकां जेन्ना हांव वयता तेंचे कडेन उलोवपाक सोदता, तांकां कन्विन्स करपाक सोदता, एक्सप्लेन करपाक सोदता, ते म्हणटा आमकां कांयच सांगपाची गरज ना, आमकां सगळें कळटा, आमीय शिकलेले लोक आसा. सो ह्या गव्हर्मेंटान जे लोकांचेर अन्याय केल्लेले आसा ते आमी पळयलेले आसा. जी म्हारगाय तेंच्यांनी वाडयलेली आसा, एका टायमार आमकां तेंच्यांनी कितें कितें प्रॉमीस केल्लेले, आनी आयज जी परिस्थिती आसा पळयलें जाल्यार आयज आमकां अशें दिसता की काँग्रेस गव्हर्मेंट जेन्ना आसलेलो ते दीस आमचे बरे दीस आसलेले, आनी आयज जे दीस आमी पळयता ते एकदम अशे त्रासान आमी पडलेले आसा. संकल्प म्हाका एक सांगात, येदो व्हडलो इश्यू जालो सेक्स स्कॅन्डल, सामकें सबंद गोंय हाल्लें, त्याच मिलिंद नायकाक सत्ताधारी पक्ष परत तिकीट दिता. सो हें कितें पळय, आयज ती BJP जी आसा पळय ती पयलींची BJP उरलेली ना. जी BJP त्या टायमाचेर लोकांनी जी पावरान हाडली, ती BJP जेन्ना घडली तेंचे थोडेशे जे एथिक्स आसलेले, जे ते ऑर्गनायझेशन आसलेले तेंचे, ते दीस गेले. कित्याक आमी पयले हो तुवें येदो व्हडलो इश्यू केलो, ह्या इलेक्शनाक ताजो कितें परिणाम जातलो? म्हाका इतलें सांगपाचें आसा, कित्याक जर ह्या मनशाक BJP टिकेट दिवंक शकता जाल्यार म्हाका दिसना ही ह्या पार्टीक कसलीच मर्यादा या कसलीच लोकांच्या बद्दल विचार करपाक. कित्याक हे BJPक आतांच्या BJPक अशें दिसपाक लागलेलें आसा जे ते करता पळय ते सगळे पसता. मतदारसंघान कितें परिणाम जाता? मतदारसंघानूच तुका सांगता, मतदारसंघान आयज हांवें जो हो टॉपीक जो आसा स्कॅन्डलाचो, तो टॉपीक हांवें इलेक्शन टॉपीक केलेलो ना. हांव लोकां कडेन जेन्ना वयता तेन्ना हांव लोकां कडेन वयता फक्त डेव्हलपमेंटाचे इश्यू घेवन. कित्या खातीर केलो? हांवें फक्त ताका एक्सपोज केलो. कित्याक जो मनीस एक त्या खुर्चेर बसलेलो, जे तो एक गव्हर्मेंट सर्वर आनी ते एक पोजिशनाचेर आसलो, तेणें जेन्ना ती बायल म्हाजे कडेन येयली आनी बायलेन तेणें म्हाका हेल्पाक मागलें, सगळें म्हाका तेणें एविडन्स दाखयले. एविडन्स दाखयल्या उपरांत जेन्ना म्हाका दिसलें की जो मनीस आपलो पोजिशनाचो गैरफायदो घेता आनी ते बायलेक तेणें एक्सप्लॉयट केला, असल्या मनशाक लोकांच्या समोर हाडपाची गरज आसा. आनी त्या प्रमाणे हांवें त्या मनशाक एक्सपोज केलो. हांवें एक्सपोज केल्या उपरांतूच तो रिजायन जालो. तो दर मास सुद्दां भितर इनवॉल्व नासलो. तो केन्ना मनीस रिजायन जावपाचो, तो वयल्यान येन्ना म्हाजेर कितलीशी डिफॉमेशन केस घालपाचो, बट तो रिजायन जालो हेज्या वयरसूनच कळटा कितें तो भितर इनवॉल्व आसलेलो. ही पळय जी कॉन्ट्रोवर्सी जाली ताका तूं कांयच रिएक्ट दिलें जालें ना? म्हाजे तेचेर त्या कॉन्ट्रोवर्सीक म्हाजे कडेन कांयच ना न्ही. म्हाजो रोल कितें आहा त्या कॉन्ट्रोवर्सीन कांय ना. दुसऱ्यांक दिसता म्हाजो रोल आहा, पूण कोणाक सो कॉल्ड विक्टीम आहा तेणी एक शब्द म्हाज्या अगेन्स्ट काडला जाल्यार कॉन्ट्रोवर्सी न्ही. तुज्याच पार्टीचे लोक तुजे फाटल्यान आशिल्ले, तुजे फाटल्यान अशें तुजे विरोधान आशिल्ले, तांणी कॉन्ट्रोवर्सी केली. अशें ना, अशें लोक म्हणटा, पण आमच्या पार्टीच्या वळख फाटल्यान अशें आमकां केन्नाच करचें ना, मा गॅरंटी. कारण अशे तरेचे भायर आयले की
तुझो आनी एक तुमच्याच पार्टीचो मिनिस्टर आहा जाचो बिझनेस रायवलरी लागून ताणें हें सगळें. ना ना तशें जावंक शकना. म्हाज्या पार्टीचे लोक म्हाका अगेन्स्ट गेला अशें केन्नाच जावचें ना ह्या विशयाचेर. म्हाका ह्या विशयाचेर मतदाराचे केन्ना येवन तुका म्हळ्यात कितें सांगलां किंवा विरोधी पक्ष हय. नाही आयज ह्या विशयाचेर तुमी परत हांव सांगता आमच्या मतदारांक तुमी वचून विचारचें. तांकां मतदारांक म्हाज्या मतदारांक म्हाजेर बऱ्यापैकी गॅरंटी आहा. कारण असलें जेन्ना येता पळय तेन्ना कोणूय मतदार आहा तो त्या मनशाची पास्ट हिस्ट्री पळयता आनी तेच्या वयल्यान जज करता. म्हाजी पास्ट हिस्ट्री कितें आहा लोकांक खबर आहा. सो हें केल्लें नाटक म्हणून खबर आहा. बीजेपीन परत आतां जेन्ना तुमकां तिकेट दिली टायमा अशें जालां केल्लें नाटक म्हणटा पळय इलेक्शन येयलें की तेंचे कडेन कितें तरी आसता. लास्ट टायम एक मॉलेस्टेशन केस जाल्लें ती रजिस्टर्ड जाल्ली म्हाज्या नांवान. त्या केसीन तरी दम आसलो. ह्या केसीन म्हाका म्हाजें पुलीस स्टेशनार आनी हेचे कडेन कांय लिंकच ना. कंप्लेंट कोणाचेर आहा आनी नांव म्हाजें येता. ताजो परिणाम ह्या इलेक्शनाचेर जातलो कितें. हांव जर तेतून म्हणजे म्हाज्या अगेन्स्ट कोर्टान किंवा पुलीस स्टेशनार कंप्लेनीन जाल्यार म्हाका कितें इफेक्ट जावपा जाय. तूं हे पॉलिटिक्साचो भाग अशें दिसता तुका काँग्रेसीन केल्लो पॉलिटिक्स. लास्ट टायम केल्लें आनी ह्या टायमार केला म्हणजे पॉलिटिक्साचो भागच न्हय तो. तूं खंयच उलयना ह्या विशयाचेर न्ही. उलोवंक गेलो जाल्यार म्हाका तेंचे प्लॅन आहा की म्हाका डिस्टर्ब करप म्हाका डिस्ट्रॅक्ट करप आनी आपूण कितें तरी तेतून म्हणजे आपल्या सायडीन हांव जर मातसो डिस्ट्रॅक्ट जालो जाल्यार तांकां बऱ्याक पडटलें अशें तांकां दिसता. पूण हांव सहसा तसो तेतून वचना. मग तसो मायंड म्हणजे तकलेन हांव बरो स्ट्रॉंग आसता. जर अशे तरेचे जर कितें येदे व्हडलें जर लचाण जर कितें जर समजा काँग्रेस जर सत्तेर आसता आनी काँग्रेसीचे कोणा नेत्यान जर केल्लें आसता आनी जर विरोधी पक्ष फुडारी जर मनोहर पर्रीकार आसता तो ह्याच एका प्रश्नाचेर गोंयची वेंचणूक जिखपाचो अशें काँग्रेसीन कित्याक शक्य जायना. सो पळय आयज खंय तरी म्हाका दिसता कितें जो विशय आसा पळय तो स्कॅन्डलाचो तो विशय हांवें बरोबर लोकांच्या समोर मांडलो आसा. आख्खे गोंयभर जावं या मुर्मो गोंय लोकांक हेजे बद्दल सगळें खबर आसा. लोक हेजेर डिसायड केल्लेले आसा कितें बाबा ताका ह्या फावटी आमी बुद्ध शिकयतले. सो हो विशय तुका इतले गॅरंटी आसा कारण आमकां अशें आयकूंक कानार पडटा लोकांक चलता म्हणून ना आमकां कितें पडलां आमची कामां करता तो. ना तशें ना तें लोकांक भितरल्यान कित्याक लोकांक हांव जाणा कित्याक आयज मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें आसा ना तुमकां थोडीशी गजाली हांव सांगपाक सोदता. तेणेन एक भयाचो वातावरण निर्माण केल्लो आसा. लोकांक खंय तरी भिवून दवरलेले आसा कित्याक तो एवरी मनीस जो ताका जो सपोर्टाक ना तेजे कडेन तो वयता आनी ताका तो भिवून तो जो धंदो करता बाबा कोण भजी काडटा कोण गाडो घालून नुस्तें विकता कोण गाड्याचेर भाजी विकता तेंचो धंदो वचून बंद करता. तेचो मेन प्रॉब्लम जाल्लो आसा आमच्या मुरगांवच्या लोकांच्या पोटाचेर येता नाजाल्यार तो घराचेर येता. सो अशे प्रॉब्लम तो लोकांक सो लोक खंय तरी आनी तेजे जे चमचे आसा पळय ते लोक ताका वचून मिसगायड करता आनी तो डायरेक्ट फोन मार. म्हजे बरोबर आसात मुरारी बाब बानेकार जे स्वता मिलिंद नायक हांचे एक बरे सपोर्टर. हांव तांकां तोच प्रश्न करता की इतली कॉन्ट्रवर्सी जाली तूं अजून मिलिंद नायका बरोबर कसो आसा. हांव पयल्या सुवातेर सांगपाचें म्हणल्यार हांव एक एक्स कावन्सिलर आनी हांव पयलीं काँग्रेसीन आसलेलो आनी 2018 हांव मिलिंद साहेबाक जॉयन जालो भारतीय जनता पक्षाक जॉयन जालो जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचें काम तेंची कार्यपद्दत पळयली आनी खूब आवडली म्हाका. तशेंच मिलिंद साहेबाक लागींसून जाणा जाला की मिलिंद साहेबाचें विचार कितें काम कशें आनी ही सगळी कॉन्ट्रवर्सी आहा पळय हो सगळो व्हडलो एक बंडल भाजी हांव सांगूंक शकता कित्याक हांव पयलीं थंय आसलेलो. हेज्या पयलीं सुद्दां आमी इलेक्शनाच्या वेळार मिलिंद नायकाचेर अशीच मॉलेस्टेशनाची केस घातलेली. तुमीच घाल्ली. हय आमीच घातलेली काँग्रेसीन संकल्प बामणकरान आनी तेज्या आमी त्या टायमाक ती घातलेली ताजेर आनी ती केस भायर पडली. ती केसय सिद्ध जाली कांय ना म्हणून. सो म्हाका 100% खबर आहा हें सुद्दां तेंच्यांनी तशेंच केलां कारण तेजो संकल्प बामणकराचो एकूच एम आसलो की हेका तिकीट मेळूंक जायना. एका तिकीट मेळत जाल्यार आपूण जिखतलो. सो तिकीट मेळूंक जायना म्हणून तेणी सगळें कारस्थान केल्लें. पण लास्टाक जालें कितें ते मिलिंद नायकाचेर खंयच केस नासल्या कारणान ते क्लीन चीट मेळ्ळी तिकीट तांकांच मेळ्ळी. 100% जैत तेंचीच आसा. कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आनीक म्हत्वाचे प्रश्न खंयचे. कॉस्टनीशी भरपूर म्हत्वाचे प्रश्न आसा. हो जो आमदार 15 वर्सां जाली आमदार म्हणून आसा 10 वर्सां मिनिस्टर जाल्लेले आनी हो आयज डेव्हलपमेंटाचें उलयता. आयज मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन डेव्हलपमेंट म्हणटा ती टोटल झिरो जाल्लेली आसा. तो आयज खंयचे प्रोजेक्ट दाखयता हो जो फ्लायओव्हर जाल्लो आसा आमच्या वर्नापुरी टू सडाचेर हो फ्लायओव्हराचो जो फावंडेशन घालपी काँग्रेस पार्टी तेन्ना आमकां तें विजन आसलेलें तेन्ना तेजें फावंडेशन फक्त कंप्लीट तो आतां जाल्लो आसा. क्रेडीट ते घेता. सेकेंडली आयज मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्यांक इम्पॉर्टंट जे आसलेले म्हणटा ते हॉस्पिटल जाय आसले. आयज अजून पर्यंत मुर्मो गोवान हॉस्पिटल ना. आयज आमकां एमर्जन्सी कितें येयलें कितलेशे प्रश्न आसा हांगा धूळ प्रश्न आसा कोळसो प्रश्न आसा हांगा भायल्यांची संख्या वाडटा
हो जो पळय मुर्मुगांव जो पळय कितें तालुको आसा तो गोंयांतल्यान तुटून गेलो काय कितें दिसता आमकां? ना तशें ना पळय आयज जो विशय हांव सांगपाक सोदतां कित्याक आयज जे आमच्या मुर्मुगांवान जो इशू आसा पळय जशें तुमकां सांगलें हॉस्पिटलाचो दुसरो उदकाचो इशू आसा आयज मुर्मुगांवाचे कॉन्स्टिट्युन्सीचो मनीस 15 वर्सां आमदार आसून आयज उदक आयज मुर्मुगांवच्या सड्याकार लोकांक आयज 1 वर ते 1.5 वर उदक येता आयज येन्ना जर म्हणल्यार 24 वरां उदक मेळों आसली सो आयज तें ना आयज आमकां एक हॉल ना फाल्यां एक कोणाचें लग्न करूंक जाय या बर्थडे सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर जाल्यार आयज आमकां हॉल ना मुर्मुगांवान सो जे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जावन आसले ते मुर्मुगांवान आयज पर्यंत कसले जाल्लेले ना तेणें डेव्हलपमेंट जे केल्लेले आसा आमदारान ते स्वताचे केल्लेले आसा कित्याक आयज तेणें मुर्मुगांव जो पोर्ट आसा थंय पोर्टान फक्त तो आपलो वेवसाय करता फक्त आपलो धंदो करता आयज तो स्टिवडोरींग तो करता ट्रान्सपोर्टेशन तो करता लेबर सप्लाय म्हणल्यार ईच एंड एवरीथींग मोनोपोली घेवन बसला कोणाकूच भितर तो एलाव करना आख्खो बिजनस तो करता थंयसर हेज्या भितर आनी हेज्या भितर ताका तो इन कोलॅबोरेशन विथ अडानी आनी जिंदाल कित्याक आयज आख्खो तेंचो जो हँडलींग आसा तुमी सत्तेर जर आयले फाल्यां जाल्यार हे पळय अदानी जिंदाल हांचे आमकां आयकूं येत आसा गोंयांक एक कोल हब करतात अशे तरेचे रेल्वेचे डबल ट्रॅक धरून ते इतले इश्यूज लोकांचेर आसात लोक सामके काचाबूल आनी अस्वस्थ आशिल्लें एक चित्र आमकां दिसता तुमचें सरकार आयलें जाल्यार फाल्यां हाजेर कशें तुमी पळय आयज सगळ्यांक इम्पॉर्टंट मुद्दो जो आसा आयज आमचो हांगा मुर्मुगांव पोर्टान म्हणटा तो प्रायवेटायजेशनाचो आयज गोंयान बीजेपीचो सरकार आसा सेंट्रलाक बीजेपीचो सरकार आसा आनी आयज MPD म्हणटा ती प्रायवेटायज करपाक सोदता आयज बथ नंबर 8, 9, 10, 11 प्रायवेटायज करपाक सोदता आनी हेजे फाटल्यान बथ घेवपाक कोण तयार जाला फुडें सरला जाल्यार आमचोच आमदार जो फुडें सरला बथ घेवपाक आयज तेणेन एक शब्द काडून ना हे प्रायवेटायजपाक ओपोज करपाक लागून आयज जे लोक थंय कामगार लोक जे MPDन काम करता जे पेन्शनर आसा तेंचो फ्युचर कितें जर हे प्रायवेटायज जालेल्या सो काँग्रेसीचो इतलो स्टँड आसतलो की आमी ते MPD आसा ती प्रायवेटायज जावपाक दिवपा ना अडानी आनी जिंदालाच्या हातीन वयपाक दिवपा ना कित्याक थंयसर जे एम्प्लॉयमेंट आसा ते एम्प्लॉयमेंट सुद्दां आमकां मेळना आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक हार्डली थंयसर एक थोडे लोक जे कामाक आसा थंयसर टोटल कॅपेसिटी आसा कांय ना म्हणल्यार 1200 ते 1500 लोकांक एम्प्लॉय करपाचे हे जे सगळे भायरसून लोक हाडटा सो फाल्यां आमी सत्तेर येयल्या उपरांत हांव लोकांक आश्वासन दिवपाक सोदता आमच्या मुर्मुगांवचे हे एम्प्लॉयमेंट आसता ते आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसता मुरगांवचे आनीकय खुबशे प्रश्न आसात अनधिकृत बांदकामां हांगा खूब वाडल्यात झोपडपट्टी वाडटा हांगा अजुनूय पायाभूत सुविधा उबारपाक सरकाराक अपयश येयलां इतलेंच न्हय तुमी हांगा पळयतात सड्यार व्हरून मोठ्या प्रमाणाचेर कोयर उडयतात हो कोयर सोंसोडोकूय फाटल्यान घालतलो अशे तरेची परिस्थिती हांगा दिसता कोयर फकत त्या बंद जाग्यान भितर उरूंक ना जाल्यार तो थंयच्यान भायर आयला कांय वर्सां पयलीं सुडा मार्फत हांगा एक यंत्रणा विकसीत करपाचो प्रयत्न जाल्लो पूण दुर्दैवान ताका अपयश आयलें आनी फाटल्या वर्स 1.5 वर्स आमी पळयतात हो कोयर अक्षरशा भितर तुंबून भायर रस्त्यार येवन व्हांवता आनी थंय गायो तो कोयर खातात प्लास्टीक खातात कुत्री आनी घारी लेगीत हांगा येवन तो कोयर सगळे कडेन शारान पातळायतात हें आमकां दिसता सड्या वयल्यान तर फाटल्या दोंगरा वयल्यान तो कोयर सकयल पडटा अशे तरेची परिस्थिती आसा आनी ही परिस्थिती भिरांकूळ आमचे कडेन राज्य सरकारां असतात कोयऱ्याचेर बरे तरेन प्रक्रिया करप ओलो कचरो आनी सुको कचरो हो वेगळावन लोकांक ते विशीं जाणविकाय करूंक दिवंक जाय नगरपालिकेची ही जबाबदारी आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें की नगरपालिका हो जर कोयर जर विस्कटावन ताचेर जर प्रक्रिया करना जाल्यार तांचें कान धरप हे राज्य सरकारची लागणूक दुर्दैवान राज्य सरकार उणें पडटा ताजे खातीर पयशांची तजवीज करून यंत्रणा विकसीत करपाक मुरगांवच्या लोकप्रतिनिधीक आनी राज्य सरकाराक अपयश येयलां दारूण अपयश येयलां हें तर आमी हांगा मुखार सामकें धडधडीत आमकां दिश्टी पडटा मुरगांव तालुक्याचें प्रतिनिधित्व सत्ताधारी पक्षान सदांच केलां आमी जेन्ना पळयतात सत्ताधारी पक्ष तेन्ना मिलिंद नायक मंत्री ह्या मतदारसंघान आसा मिलिंद नायक हांचे बद्दल कांय वादय आसात आमी पळयलां तांचेर कांय आरोप जाल्ले लैंगीक अत्याचाराचे आरोप जाले त्या संदर्भान खूब वाद आनी अजुनूय तो वाद आसा पूण तो वेंचणुकेचो मुद्दो तो जातलो काय कितें हाजो आमकां विचार करपाचो आसा दुसरें ज्या पद्दतीन कोळसा प्रदूशण तातूंत भितर सरकार सामील आसा काय कितें अशेय तरेचे प्रश्न आसात सो हे प्रश्न ह्या वेंचणुकेन मुखार येतले काय कितें हो सामको संकल्प आमोणकार काँग्रेसचे उमेदवार आसात आनी मिलिंद नायक हे भाजपाचे तांचे भितरलें एक युद्ध ह्या वेळार दिश्टी पडटा आनी लोकांक दिसता की ह्या वेळार दोगूय जाणांक समान संदी आसा कोण बाजी मारतलो हें आतां फुडल्या कांय दिसां भितर आमकां कळटलें
आहे.